गोंयाक बेगीनूच तिसरो जिल्लो मेळटलो हे विशीं प्रक्रिया सुरू आसा। तशेंच पश्चिम घाट संवेदनशील वाठारांतल्यान 22 गांव कुशीक काडपाच्या विशयाचेर सरकाराचें लक्ष आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। बुधवारा घेतिल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयाक बेगीनूच तिसरो जिल्लो मेळटलो हे विशीं प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। खरेपणी पश्चिम घाट संवेदनशील वाठारांतल्यान गांव कुशीक काडपा विशीं गोंय सरकार केंद्राक प्रस्ताव धाडपाचे आशिल्ले, पूण गोंय सरकाराकूच हे गजालीचो विसर पडिल्लो। देखून खुद्द पर्यावरण मंत्रालयान गोंय सरकाराक पत्र बरोवन ही गजाल याद करून दिल्ली। हे विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री सांगता गोंय सरकार हे गजालीचेर लक्ष दवरून आसा खंय। स्मार्ट सिटीची उरिल्ली कामां नेटान सुरू आसा। स्मार्ट सिटीची कामां सोंपोवपा खातीर फकत 82 दीस उरल्यात। ते खातीर सध्या पणजेच्या कांय वाठारांतले रस्ते येरादारी खातीर बंद केल्ल्यान लोकांक भरपूर त्रास सोंसचो पडटा। फाटले कांय दीस स्मार्ट सिटीची कामां बंद आशिल्लीं, मात आतां ही उरिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां नेटान चालू आसात। पणजे पुलीस मुख्यालयाकडलो रस्तो स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर खणून दवरला। ताका लागून थंय येवपी दर एका नागरिकाक त्रास जाता। आता ही स्मार्ट सिटीची सगळी कामां सोंपोवपाक 31 मार्च निमणी तारीख आसा। निमणे तारखे मेरेन कामां सोंपतलीं काय ना हें पळोवचें पडटलें। दक्षिण गोंय उपजिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्या आदेशाप्रमाण बुधवारा असोल्डा पंचायत वाठारांत आशिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम पंचायतीन मातये बरवण केला। ह्या वेळार पंचायत सरपंच, सचिव, मामलेदार तशेंच बीडीओ हजर आशिल्ले। बेकायदेशीर बांदकाम नियमीत करपा खातीर पंचायतीन संबंदीत मनशाक 6 म्हयन्याची ताकीद दिल्ली। उपजिल्लो अधिकाऱ्यान हे बांदकाम मातये बरवण करपाचो आदेश दिल्ल्यान आमी त्या आदेशाक पाळो दीत हे बेकायदेशीर बांदकाम मातये बरवण केल्ल्याचें सरपंच किस्तोद फर्नांडिसान सांगले। कळसा प्रकल्पा उपरांत आता कर्नाटका सरकार भंडुरा प्रकल्प खातीर नरसे हांगा उदक वळोवपाच्या तयारेंत आसा। तशेंच म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर महाराष्ट्र सरकाराक कर्नाटकाक तेंको दिता अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी सांगलें। फाटल्या 2 वर्सां सावन सुरू आशिल्लो म्हादयचो प्रस्न सुटावेक करपाक सरकार अपेशी थारला अशेंय तांचें म्हणणें। हांव आरोपी न्हय, हांव साक्षीदार अशें आपाचे अमित पालेकाराचें म्हणणें। सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणांत पालेकाराक तिसरे खेपेक पोरणे गोंय पुलिसांनी समन्स धाडिल्लो। ह्या चवकशे उपरांत तो उलयलो। तशेंच आपूण सरकारा आड उलोवप केन्नाच बंद करचो ना अशें अमितान स्पश्ट केलां। सरकार आपल्या मोगान पडला काय पुलीस तेच आपल्याक कळना। दर फावटी आपल्याक चवकशेक आपोवन तेच प्रस्न विचारतात। हांव आरोपी न्हय, हांव साक्षीदार अशें विधान करीत आपाचो मुखेली अमित पालेकारान सरकारा आड उलोवप केन्नाच बंद करचो ना अशेंय सांगलें।
ज्येष्ठ अंतराळ शास्त्रज्ञ व्ही नारायण हांची इस्रोचे नवे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या. हाचे वांगडा तांकां अंतराळ विभागाचे सचिवय केला. नारायण हे 14 जानेवारी सावन पद स्वीकारतले. तांचो कार्यकाळ 2 वर्सांचो आसतलो. नारायण सध्या लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर वालियामालाचे संचालक म्हणून कार्यरत आसात. नारायण हे रॉकेट आणि स्पेसक्राफ्ट तंत्रज्ञातले तज्ञ म्हणून तांची वळख आसा. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर जाल्यात. 5 फेब्रुवारीक मतदान जातलें जाल्यार 8 फेब्रुवारीक मतमेजणी जातली म्हणून मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमारान दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. दिल्ली विधानसभे खातीर 5 फेब्रुवारीक मतदान जातलें आनी फेब्रुवारीच्या 8 तारखेक मतमेजणी जातली. वेंचणूक आयोगान 70 वांगड्यांच्या हाजेरेंत विधानसभा वेंचणुकी खातीरची मतदानाची कार्यावळ जाहीर केली. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी नवी दिल्ली घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी मंत्री मॉविन गुदिनो हांची वाहन चालक परवान्याचो नूतनीकरण काळ वाडोवपाची मागणी मान्य केल्या. आता हो काळ 1 वर्सा बदला 2 वर्सां केला. ह्या निर्णयाक लागून गोंयच्या आनी देशभरातल्या वाहन चालकांक सुटका मेळटली. केंद्रीय मंत्री गडकरी हांणी मंगळारा दिल्लीत सगळ्या राज्यांच्या येरादारी मंत्र्यांची बसका घेतली आनी गोंया सयत सगळ्या राज्यांतल्या येरादारी वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. फाटल्या 2 वर्सांत 20 खात्यांत 5,000 कोटींच्या कामांचे टेंडर काढल्यात. पारदेस तालुक्यातल्या विजेच्या उणावाचेर मात करपा खातीर सबस्टेशनाच्या अपग्रेडेशनाचें काम सुरू आसा. ट्रान्सफॉर्मरूय बदलपाचें काम नेटान चालू आशिल्ल्याची म्हायती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिली. अंजुणा कायसुवा वाठारांत फाटल्या 5 वर्सां सावन आडखून उरिल्ले राधाबाई मोरजकर हांच्या सुलभ शौचालयाचें काम पुराय करात असो आदेश गोंय मानव हक्क आयोगान थळावे पंचायत तशेंच पंचायत संचालनालयाक दिला. जमनीच्या विशयावयल्यान भाटकार आनी मुंडकार हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या वादाक लागून शौचालयाचें काम अर्दवट उरलां. शौचालयाचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान 81 वर्सां पिरायेच्यो राधाबाई तशेंच ताच्या घरांतल्यांक त्रास जातात. देखून शौचालयाचें काम 60 दिसां भितर पुराय करात असो आदेश गोंय मानव हक्क आयोगान केला.
हाऊस कमिटीचे वांगडी कर्नाटकात वचून कळसा बांडुरा प्रकल्पाची पळोवणी करतले। ते खातीर गोंयचो सभापती कर्नाटकाच्या सभापती पत्र बरोवन परवानगी घेतलो। कर्नाटकाचे परवानगे उपरांत वचून पळोवणी करतले। सुमार 2 वर्सां उपरांत हाऊस कमिटीची बसका जाली। आता यान फुडें 45 दिसांनी हाऊस कमिटीची बसका घेवपाचेर सगळ्यांचे एकमत जातले। कळसा बांडुरा प्रकल्पाच्या कामा खातीर वायल्ड लायफ वॉर्डनाचो हरकत ना दाखलोच कर्नाटकाक मेळुना। अशें आसतना कळसा बांडुरा प्रकल्पाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। दुसरे वटेन पर्येची आमदार देविया राणे सांगता कर्नाटकान कसलेंच काम सुरू केल्लें ना। कांय लोकांक आपल्याक मंत्रीपदा वेलो काडून उडयल्लो जाय, ताकाच लागून हे लोक आपले आड कारस्थानां रचतात असो आरोप पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान केलो। आपूण कायदो मंत्री आशिल्ल्यान मिकी पाशेको आनी प्रतिमा कुतिनो बोवाळ मारतात अशेंय सिक्वेराचें म्हणणें। आपूण कायदो मंत्री आसलो तरी पुलीस कागाळ करपा फाटल्यान म्हजो कसलोच हात ना अशेंय ताचें म्हणणें। पणजे वाठारांत गांजाचें रोप सापडलें हाचो अर्थ आपणें तें रोयलां अशें ना अशें मंत्री आनी पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें। फाटले 2 फावट पणजे वाठारांत गांजाची रोपां सापडिल्लीं। हे फाटभुंयेर मंत्री बाबुशाक विचारलें तेन्ना बाबुशान ही जाप दिल्या। सेरुला कोमनेदादची वेंचणूक बॅलट पेपरावरवीं घेवपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिलो। सेरुला कोमनेदाद वेंचणुकेंत काय वेंचणुकेंत घोळ जावचो न्हय ह्या खातीर सेरुला गांवकारांचो एकवटाच्या सदस्यांनी वेंचणूक प्रक्रिये बाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली। फोंड्या पालिकेची बुधवारा महत्वाची बसका जाली। ज्या दुकानदारांनी थकबाकी भरपाची उरल्या तांच्यांनी ती 6 म्हयन्यां भितर भरची असो निर्णय बुधवारा घेतिल्ल्या बसकेत जालो। मात ज्या दुकानदारांनी आपली दुकानां भाड्याक चलोवपाक दिल्यात तांच्यांनी मात ताबडतोब थकबाकी भरची अशी विनवणी ह्या वेळार नगराध्यक्षान केली। हे विशीं आढावो घेतला आमचे फोंड्याचे रिपोर्टर शेखर नायक हांणी।
केपें नगरपालिकेच्या इमारती सामकार उपराशिल्लो घाण्याऱ्या उदकाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो जावपा खातीर थळाव्यांनी संबंधीत खात्याक कळीत केल्ले. ते प्रमाण गोंय प्रदूषण मंडळ, केपें नगरपालिका आनी भलायकी केंद्रान मंगळारा संयुक्त पळोवणी केल्ली. आतां अहवाल आयल्या उपरांतूच नगरपालिका कारवाय करतली अशें नगराध्यक्ष दिपाली नायक सांगतात. पर्यटन पुलीस युनिटान कळंगूट भागात दर्यावेळेर आशिल्ले 125 शॅक्स बंद उडयले. रातच्या वेळार ह्या शॅकांचेर मोठ्यान संगीत वाजोवन पर्यटक धुमाकूळ घालतात. पूण शॅक दर्यांच्या म्हणण्या प्रमाण आदी शॅक फांतोडच्या 3 वरां मेरेन सुद्धा चालू आसताले, जाल्यार आतांच 12 वरां मेरेन मर्यादीत कित्याक केला असो तांचो प्रश्न आसा. फाटल्या 2 म्हयन्यांत 20 ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उबारून चालीक लायल्यात. फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर ईव्ही चार्जिंग स्टेशनांचो आंकडो आनीकूय वाडटलो. वेळार सबसिडी क्लियर केल्ल्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें. गोंयांत रो फेरी सेवा फुडल्या 3 वर्सां भितर सुरू जातली अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. तशेंच महसूल नाशिल्ल्यान कायमस्वरुपी फेरी सेवा खातीर कसलीच भरती जावची ना, जाल्यार कंत्राटाच्या आदाराचेर कर्मचाऱ्यांक कामाक घेतले अशेंय मंत्र्यान स्पश्ट केलें. मंगळारा महात्मा ज्योतिबा फुले करीमनगराच्या विद्यार्थ्यांक हॉस्टेलांतले जेवण माल पडले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुमार 31 भुरग्यांक हे जेवण माल पडिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून तांकां हॉस्पिटलांत भरती केल्ली. पोटान दुखून आनी वोकारे आयिल्ल्यान तांची भलायकी बरीच इबाडिल्ली. आतां तांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा.
बुधवारा सकाळी दिल्लीत भरपूर प्रमाणात धुके आणि तापमानात बदल दिसून आयलो। हाका लागून सगळ्याक थंडी पडिल्ली। धुक्याक लागून रस्त्यार गाडयो चलोवप्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडलो। मुखार कांय दिश्टी पडनाशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाली। अशेच कांय दीस धुके पडपाची शक्यताय आसा। हरवळेच्या फामाद रुदेश्वर देवस्थानाकडे नाशिल्लो घसघशाच्या पर्यटनाच्या दृष्टिकोनांतल्यान सोबितीकरण करतले अशी माहिती देवस्थानाचे अध्यक्ष यशवंत माडकार हांणी दिली। हे कामा खातीर पर्यटन खात्यान 18 ते 20 दिल्ल्याचे तांणी सांगले। फाटली 5 वर्सां जावन गेली अजूनय नावेली तळावले जंक्शनाचेर सिवेजीचे काम पुराय जाल्ले ना। ह्या कामाक लागून मेळत तेन्ना रस्तो फोडटात आनी पुरयतात। हाका लागून येरादारीची कोयणी निर्माण जाता। बेगोबेग हे काम पुराय करचें अशें थळाव्या लोकांची मागणी आसा। हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। बुधवारा सांजे वेळग्या पाळी एका रानात उजो लागपाची घडणूक घडली। हो उजो खंय एका दोंगराक लागलो। उजो लागतात उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो। उजो नेमको कसो लागलो तें मात कळुना। दिवचलच्या साश्टीवाडा बोड्डे वाठारांत बछड्या सयत एक बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळ्ळ्या। मंगळारा साश्टीवाडा वाठारांत दिसा उजवाडे लोकवस्ती लागीं बछड्या सयत बिबटो भोंवतना थळाव्यांनी कांय जाणांचे नदरेक पडलो। बछड्या सयत बिबटो नदरेक पडिल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। बछड्या सयत बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळटकीच रान खात्याचे टीमीन साश्टीवाडा बोड्डे वाठारांत पळोवणी केली। परत बिबटो दिसलो जाल्यार बिबट्याक सोदून काडपाक कॅमेरा लावपाची तयारी रान खात्यान दाखयल्या। शुक्रारा राती बोड्डे जाल्ल्या अपघातात एक बिबटो जखमी जाला असो दुबाव आसा। ह्या बिबट्याक धरपाक शेनवारा रान खात्यान वाठारांत पांजरो लेगीत लायला, मात बिबटो अजून पांजऱ्यात अडकुना। मंगळारा बछड्या सयत नदरेक पडिल्लो बिबटो जखमी जाल्लो, काय हेर तें मात कळुना।